अंदाजान गोयचो शिगमोत्सव आयच्या दिसा सुरवात जावन जवळ जवळ 15 तारीख पर्यंत सबंद गोंयांत सगळ्या तालुक्यांनी जे मेजर सिटीज आसा थंय हो शिगमोत्सव चित्ररथ रोमटामेळ आनी बाकीचे खेळ करून चालू करता आनी ताजें श्रेय आमकां फोंडेकारांत आसा। सबंद अंत्रुज महालांतले लोक एकठांय जावन हो शिगमोत्सव मनयता। हांव ह्या दिसा सगळ्या लोकांक शुभेच्छा व्यक्त करता। सगळ्या गोंयकारांचो शिगमो एक मोठा उमेदीचो आनी व्हडलो सण अशा पद्दतीन सगळे जाण मनयतात। आयज फोंडे म्हालांतल्यान खरें म्हणजे हो सुरू जावपी शिगमो आसा 15 तारीख पर्यंत सगळ्या गोंयभरा भितर खेळलो वतलो। तातूंत सगळेच जाण जाणटे आसात, नेणटे आसात, युवक आसात, सगळे जाण मोठ्या उमेदीन हातूंत वांटेकार जातात। उमेद हो आसा की आयच्यान सुरू जाल्लो हो शिगमो फुडले 15 दीस मोठ्या उमेदीन सगळे कडेन खेळो वचचो, सगळ्यांनी तातूंत वांटेकार जावचे अशें ह्या निमतान सगळे कडेन मागणी आसा। फोंड्या शिगमोत्सव समितीचो 3 मार्चाक शिगमो, फोंड्या उपरांत गोंयभर शिगमोत्सव। ह्या दिसा आमकां श्री माननीय गोंय सरकार गोंय राज्याच्यो गव्हर्नर श्री डॉक्टर मृदुला सिन्हाजी ही आमकां त्या दिसा प्रमुख पावणी म्हणून लाभलेली आसा आनी तांच्या हातांतल्यान आमी नाल्ल फोडून तिस्कार जी घुमटी आसा थंय ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन जातलें आनी मागीर सगळी रोमटामेळ, फ्लोट परेड आनी लोकनृत्य तशेंच फॅन्सी ड्रेस सिनियर गटाची आनी फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर गटाची हे सगळे कार्यक्रम त्या दिसा जातले। पेडण्या 12 मार्चाक शिगमो, पेडणेचो आमदार मंत्री बाबून शिगम्याचो शेड्यूल सांगले। शिगम्याची सुरवात करताना आमचे गार्डन जे आसा ते तयार जाल्ले आहा। गार्डनाचे ओपनिंग आमी ते दीस दवरतले आनी गार्डनाच्या ओपनिंग वयल्यान आमी चालू करतले। म्हाका जाय आसलेलें 10 तारखेक चडांत चड जो एंट्री मारतात आमी पेडणेसान येतात भितर ते ब्युटिफिकेशनाचें ते दीस हांव दवरपाक पळयता। समज फाल्यां म्हाका कळटलें वखद रातीन आयल्या उपरांत ते ब्युटिफिकेशन जे एंट्री मारतात ते ब्युटिफिकेशन ते दीस आनी आरोग्याचे सगळ्यांचे थंय फावंडेशन तोय आमी दवरून हे सायडीन गार्डनाचे आनी मागीर नाल्ल दवरपाचो कार्यक्रम चडांत चड हांव दवरपाक पळयता। आतां हो कार्यक्रम कसो व्हरप आनी कितें चेंजीस करप हेज्या बद्दल तुमचें सजेशन तुमची जाता तितली हेजे भितर कसो सक्सेस करप हें तुमी सांगतले आनी तुमचें कितें। वास्को 5 मार्चाक शिगमो, मुरगांव नागरीक शिगमोत्सव समितीन हे खेप भगवो शिगमो म्हणून थीम दवरल्या। ह्या वर्सा यंदा हो शिगमो भगवा शिगमो असो ठरयला, भगवा करपाचो म्हणून। भगवा म्हटल्यार होली तुमकां खबर आसा फेस्टिवल ऑफ कलर्स म्हणटा, रंगाचे फेस्टिवल। जशें की धवो रंग शांतिकायाचें प्रतीक आसता, तांबडो रंग प्रेमाचें प्रतीक, तसो आमचो भगवा हो हिंदू धर्माचें प्रतीक जावना। जाल्यार भगवा शिगमा आनी त्या भगवा शिगम्याच्या निमित्तान आमी वार्षिक जे कार्यक्रम करता ते ह्या वर्सा आमी बऱ्यापैकी बरे कार्यक्रम हाडला म्युनिसिपालिटीच्या फुडल्यान। जाल्यार आमची सुरवात जातली तो DDI डान्स इंडिया डान्स संकेत म्हणून गोवेकर जो विनर आसा तो येवपाचो आसा पयल्या दिसा आनी बाकीचे रिलिजियस डान्स जावपाचे आहा कर्नाटकासून आनी थंयसून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।